ओसीआय मुद्द्याचेर जारी केल्ल्या कॉरिजेंडमाचेर केंद्र सरकार उच्च न्यायालयाची बिनशर्त माफी मागून न्यायालयाचो अवमान टाळू शकता. काँग्रेसीचो अर्डेन्सो आमदार कार्लोस फेरेरा सांगता. एप्रिलाचे 30 तारखेर परराष्ट्र मंत्रालयान कॉरिजेंडम जारी केल्लो. जातून रिवोकेशन प्रमाणपत्र ओसीआय खातीर वैध दस्तावेज म्हणून वापरपाक मेळचे ना अशें म्हणिल्लें. हे फाटभुंयेर कार्लोस फेरेरा उलयतालो. दिल्लीत सगळ्यात चड तापमानाची नोंद शेनवाराक जाली. दिल्ली एनसीआर तशेंच हेर साबार सुवातींनी 45 डिग्री अंश तापमान नोंद जालो. ते भायर दिल्लीच्या मंगेशपुरात सगळ्यात चड म्हळ्यार 46.8 अंश डिग्री तापमानाची नोंद जाल्या. देखून हवामान खात्यान रेड अलर्ट जारी केला. नजफगडात 46.7 अंश सेल्सियस, पितमपुरात 46.2 अंश, पुसा हांगा 46 अंश, आयानगरांत 45.2 अंश आणि पालम हांगा 44.2 अंश सेल्सियस तापमान नोंद जाला. तेच प्रमाण हरियाणा, चंदीगड, दिल्ली, पंजाब, अस्तंत राजस्थानात रेड अलर्ट जारी केला. उत्तर प्रदेश आणि उदेंत राजस्थानात ऑरेंज अलर्ट जारी केला. हवामान खात्या प्रमाण उत्तर भारतात खर उष्णताय वाडपाची शक्यताय उक्तायल्या. एके वटेन उत्तर भारतांत खर उष्णताये खातीर रेड अलर्ट जारी केला, तर दुसरे वटेन दक्षिण भारतांत पावसाची शक्यताय भारतीय हवामान खात्यान उक्तायल्या. फुडल्या 3 दिसां खातीर तामिळनाडू, पुड्डुचेरी, करायकल तशेंच केरळात चडांत चड पावसाची शक्यताय आसा. गोंयांत आयज, फाल्यां आनी परवांक हग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. सत्तरी, वाळपय, सांखळे, सांगे, धारबांदोडा आनी फोंडेच्या गांवगिऱ्या वाठारांत उटंगराचो पावस पडूं येता. पावसाची शक्यताय लक्षांत घेवन हवामान खात्यान येल्लो अलर्टूय जारी केला. नेटाच्या वाऱ्याक लागून दर्या खवळिल्लो आसतलो तेन्ना नुस्तेकारांनी खोल दर्यांत वचचें न्ही अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या. अफगाणिस्तानात पडिल्ल्या आडवेळ्या पावसाक लागून सुमार 50 जाणांक तरी मरण आयिल्ल्याचो अदमास आसा. 2000 परस चड घरां मातये भरवण जाल्यात, तर सुमार 4000 घरांचे बरेच लुकसाण जालां. हवामानात जाल्ल्या ह्या अकस्मात बदलाक लागून अफगाणिस्तानच्या नागरिकांक खूब त्रास सोंसचे पडले.
दिवचल तालुका कायदा सेवा समिती वतीन शेनवारा सांजे हिट अँड रन अपघाती प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाप्रमाणे सरकारान तयार केल्ल्या येवजणेविशीं जागृताय मोहीम जाली. येरादारीचे नेम पाळी नासतना आनी सोरो पिवन वाहनां चलोवपाच्या प्रकाराचेर आळो हाडपा खातीर येरादारी पुलीस विभागाचे निरीक्षक गौरीश परब हांणी मार्गदर्शन केलें. चीनात रानवटी सुकण्यांमदी बर्ड फ्लूचे दुयेंती सापडल्या. चीनाच्या शेतकी आणि ग्रामीण व्यवहार मंत्रालयान आपल्या संकेतथळाचेर दिल्ले सुचोवणेत किंगाय प्रांतांतल्या सुकण्यांमदी H5 इन्फ्लुएन्झाचे 275 दुयेंती मेळ्ळ्यात अशें सांगलां. चीन पशु रोग नियंत्रण केंद्रा कडल्यान मंत्रालयाक ह्या दुयेंतींचो अहवाल मेळ्ळो आनी राष्ट्रीय एव्हियन इन्फ्लुएन्झा संदर्भ प्रयोगशाळेन ह्या सोदाची पुष्टी केल्या अशें नोटिसांत म्हणलां. मार्चाच्या निमणे सावन अमेरिकेच्या उण्यांत उण्या 9 राज्यांनी गोरवांक H5N1 प्रकोप जाल्ल्यान रोग मनशां पातळूंक शकता काय हाचेर प्रश्न उप्राशिल्लो. मात अशे दुयेंती अजून मेळूंक ना. गोंयांत दर वर्सा लागू जावपी नुस्तेमारीचेर बंदी 1 जून सावन सुरू जातली. 1 जून ते 31 जुलय मेरेन ही बंदी आसतली. ह्या 61 दिसांच्या काळात यांत्रीक नुस्तेमारीचेर बंदी आसतली. नुस्त्यांच्या तांतयांची जतनाय करपा खातीर ही बंदी आसा. सुतापोन्मेच्या मुहूर्ताचेर नुस्तेमारी बंदीचो शुभारंभ जातलो. नुस्तेमारी बंदी आसली तरी पारंपारीक होडी वा बोटीन नुस्तेमारी करपाची मेकळीक आसतली. मेकॅनिकल ट्रॉलर वा पर्स नेटच्या आदारान मात नुस्तेमारी करपाक मेळची ना अशें नुस्तेमारी खात्यान अधिसुचोवणेंत स्पश्ट केलां. पावसाच्या पयल्या 2 म्हयन्यांत बऱ्याच जातींचे नुस्तें तांतयां घालतात. ट्रॉलरान नुस्तेमारी जाली जाल्यार ती नश्ट जावन नुस्त्याचें उत्पादन उणें जावपाची भिरांत आसता. हाका लागून जून आनी जुलय हे 2 म्हयने ट्रॉलराच्या आदारान नुस्तेमारीचेर बंदी आसता. कळंगूट वाठारांत टॅक्सीकारांक मारपेट जाल्ल्या घडणुकेचो निशेध करपा खातीर तशेंच टॅक्सीकारांक न्याय मेळोवन दिवपा खातीर थळावे लोक कळंगूट पुलीस स्टेशनाचेर आयिल्ले. कळंगूट पुलिशेन दुबाविता आड कागाळ नोंदयली खरी, पूण उपरांत ताका सोडून दिलो. हे घडणुकेचो थळाव्यांनी खर निशेध केलो. साबार देशांनी 2 भारतीय मसाला ब्रँडांच्या कंपनीचेर बंदी घाल्ल्याचे उक्ताडार आयला. सिंगापुरान सगळ्यात सुरवेक एव्हरेस्टाच्या फिश करी मसाल्यात इथिलीन ऑक्सायडाचे प्रमाण चड आसा अशें सांगून बंदी घाल्ली. ते उपरांत रोखडेच हाँगकाँग आनी नेपाळान ही बंदी घालून MDH आनी एव्हरेस्ट कंपनीचे मसाले चांचणी खातीर धाडिल्ले. नेपाळच्या फामाद आनी जुन्या एसोन ह्या बाजारांत साबार पिळग्यान सावन तयार करपी मसाले मेळटात. खंय तरी ह्या ब्रँडेड मसाल्यांक लागून लोकांनी ह्या बाजारांतले मसाले घेवपाक कमी केल्ले. ते आतां ह्या चांचणी उपरांत घरगुती मसाल्यांक पसंती दिवपाक लागल्यात.
स्वताक सामाजिक कार्यकर्ती म्हणपी श्रेया धारगळकराक एक्टिव्हिजम बातली कुंकळे एका प्रॉपर्टी मॅटरात फेसबुकाचेर घाल्ले व्हिडिओ श्रेया धारगळकरान शांतादुर्गा फातर्पेकरणीचेर आक्षेपार्ह विधान केल्ल्यान कुंकळकार चाळवल्ले कुंकळकारांनी धारगळकराचे अटकेची मागणी करीत पोलीस स्टेशनाचेर मोर्चा व्हेलो आनी राष्ट्रीय महामार्ग कांय वेळा खातीर आडयलो. उपरांत पोलिसांनी धारगळकराक अटक करून पोलीस स्टेशनार हाडली तरी चाळवल्ले कुंकळकार मोठ्या संख्येन पोलीस स्टेशना भायर जमले. कला अकादमीच्या ओपन एअर ऑडिटोरियमाच्या कोसळिल्ल्या स्लेबाचे कुडके कुशीक काडपाचे काम नेटान सुरू आसा. कोट्यांनी रुपया मोडून कला अकादमीचे नूतनीकरण केल्ले पूण कला अकादमीचो एक भाग कोसळपाक लागिल्ल्यान नूतनीकरणाच्या कामाचेर लोकांनी दुबाव उक्तायल्लो. सरकारी कर्मचारी संघटनेन म्हापशें अर्बन बँकेत 91 लाख रुपया दवरिल्ले. बँक बुडली, आतां 83 लाख रुपया बँक दिवपाचे आशिल्ल्यान आमकां संघटना चलयतना त्रास सोंसचे पडटात. तेन्ना हे पयशे जाता तितले बेगीन परते दिवचे म्हणून प्रशासक आनी सरकारा कडेन फाटपुरण करप चालू आसा अशें गोंय सरकारी कर्मचारी संघटनेचो अध्यक्ष अभय मांद्रेकार हांणी सांगलें. आतांच सरकारी नोकरेंत लागिल्ल्या तरणाट्यांनी संघटने कडेन नांव नोंदणी करची अशें आवाहनूय मांद्रेकारान केलें. दिवाडे वचपा खातीरची फेरी फाटल्या 2 म्हयन्यांसावन बंद आशिल्ल्यान दिवाडे वचपी लोकांची सामकी गैरसोय जाल्या. पणजेच्यान दिवाडे वतलो जाल्यार लागीं पडपी दिवाडेची फेरी स्मार्ट सिटीच्या कामा उपरांत बंदूच आसा. फेरी केन्ना सुरू जातली हाची वाट लोक पळयतात. रायबंदर वाठारांत सिवरेजीचें काम बरें केलां खरें, पूण कनेक्टिविटी सामकी आसा काय ना तें मात खबर ना. सगळे चेंबर एकामेका कडेन जोडिल्ले आसपाक जाय, नाजाल्यार इतले पयशे मोडून कांय फायदो ना. तशेंच लोकांचे पाशयेस पेड्ड्यार करून सगळें फुकट वतलें अशें नगरसेवक सेंद्रा दाखोवन हांव सांगता.
म्हापशेच्या कुचेली वाठारांत झरी लागसार आशिल्लो साको मोडपाक पावला. पावसाळ्यांत हो साको केन्नाय मोडूं येता तेन्ना म्हापशे पालिकेन ह्या साकवाची पावसा पयलीं दुरुस्ती करची अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. हवामान खात्यान उक्तायल्ल्या अदमासा प्रमाण गोंयभर गडगड मारून परत आडवेळ्या पावसाचो कहर सुरू जाला. आयतारा सांजे 5:15 वरांचेर नेटाच्या पावसाक सुरवात जाल्या. मळबांत काळे किट्ट ढग दाटून आयल्यात. ताका लागून भोग्यांचो पावस पडपाची शक्यताय आसा. कांसात सुरू आशिल्ल्या चित्रपट महोत्सवात गोंयांत 20 ते 28 नोव्हेंबर मजगतीं जावपी 55व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचो ट्रेलर लॉन्च जालो. हाच्या आदी भारतीय पॅव्हेलियन इफ्फीच्या पोस्टराचें उक्तावण जाल्लें. कांस महोत्सवात भारतीय पॅव्हेलियनाचें उक्तावण हे भारताच्या चित्रपटा खातीर महत्वाचो खीण अशी म्हायती आनी वितरावण सचीव संजय जाजू हांणी पोस्टराच्या उक्तावणा वेळार म्हणिल्लें. इंडोनेशियन माउंट एबू ज्वालामुखीचो अचानक स्फोट जालो. ह्या स्फोटाक लागून सरभोंवतणच्या सुमार 7 गांवच्या लोकांक गांव सोडून वचचें पडलें. ह्या स्फोटा वेळार सरभोंवतणी वीज चकचकून वातावरणांत वेगळोच बदल अणभवपाक मेळ्ळो. अनुसूचित जाती वर्गाखाला विद्यार्थ्यांची नोंदणी 44% वाढल्या. ती 2014-15 वर्सा 46 लाख आशिल्ली ती आता 2021-22 वर्सा 66 लाख जाल्या. नॅशनल कमिशन फॉर बॅकवर्ड क्लासाच्या अहवालाप्रमाण अल्पसंख्याक बायला विद्यार्थ्यांची नोंदणी 42% वयर वाढल्या. जी 2014-15 वर्सा 10 लाखा वयर आशिल्ली ती 2021-22 वर्सा 15 लाख जाल्या. SCच्या विद्यार्थ्यांची नोंदणी 51% वाढल्या जाल्यार STच्या विद्यार्थ्यांची नोंदणी 65.2% वाढल्या. अहवालाप्रमाण 2020-21 शिक्षणीक वर्सा केंद्रीय शाळांनी OBC विद्यार्थ्यां खातीर 27% आरक्षण चालीक लायिल्ल्यान 34,000 वयर OBC भुरग्यांक प्रवेश मेळ्ळा.
गांवगिऱ्या बायलांक आत्मनिर्भर करपाच्या हेतान ठाणे बाजार दिसाचें आयोजन केल्लें. ह्या वेळार वट्ट 21 बायलांच्या आत्मसात गटांनी हातूंत वांटो घेवन आपली स्टॉलां लायिल्लीं. बायलांक प्रोत्साहन दिवन तांकां आर्थीक फाटबळ मेळचें ह्या हेतान ह्या बाजार दिसाचें आयोजन सरकाराच्या स्त्री शक्ती येवजणे खाला केल्लें. सध्या स्तन कॅन्सर हो संवसारांतलो सगळ्यांत चड कार्सिनोजेनिक रोग जाला आनी 2040 मेरेन ह्या दुयेंसाक लागून एका वर्साक लाखांनी बायलांक मरण येवपाची शक्यताय नव्या लॅन्सेट आयोगान उक्तायल्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण 2020 मेरेन सुमार 78 लाख बायलांक स्तनाचो कॅन्सर जाल्लो आनी तांतले सुमार 6,85,000 बायलांक ह्या दुयेंसाक लागून मरण येयल्लें अशें उक्ताडार आयलां. स्तन कॅन्सर सारक्या दुयेंसाक तोंड दिवप हें एक मोठें आव्हान, देखून फुडारा खातीर खरेंच गंभीर परिस्थिती उपरासपाची शक्यताय न्हयकारूं येना. दिसाक पुण्यात आनी 2200 पावलां चलचीं अशें म्हणटात. एका अहवाला प्रमाण दिसाक 2200 पावलां लेगीत चल्ल्यार काळजाचें दुयेंस आनी गोडेंमूत जावपाचो धोको उणो जावंक शकता. चलतना स्नायू आंकुंचन जातात, ताका लागून पांयांतल्यान रगत काळजा मेरेन पावता. हाका लागून काळजाचेर ताण येता, जाका लागून काळा प्रमाण तुमचें काळीज घट आनी कार्यक्षम जाता. वेगान चलप म्हळ्यार चड कॅलरी उणें करप न्हय, ताका लागून काळजाक बळगें मेळटा. जायत्या जाणांक घरांत चलचें काय भायर चलचें असो प्रश्न पडटा. भायर चल्ल्यार सैमाचो सांगात मेळटा, जाका लागून चलपा वांगडाच ताण उणो जाता अशें म्हणटात. भायर चलपूय तितलेंच फायद्याचें. आयच्या व्यस्त जिणेंत तशेंच कामाच्या व्यापाक लागून जायते फावट गजाली विसरप जातात. पूण ल्हान सान गजाली वा म्हत्वाच्यो गजाली जेन्ना आमी याद दवरूंक शकनात तेन्ना मात जतनाय घेवप गरजेचें थारता. कारण हाचे थेट परिणाम तुमच्या आमच्या मानसीक भलायकेचेर पडटात. जर काम करतना ल्हान सान गजाली विसरपाक लागता आसत तर ही अल्झायमर ह्या दुयेंसाची लक्षणां आसूं येतात. तेन्ना चुकून सुद्दां ह्या लक्षणां कडेन दुर्लक्ष करूं नाका. अशा दुयेंतींचो मेंदू सारको काम करिना. आदी फक्त जाणट्यां मदींच हें दुयेंस पळोवपाक मेळटालें, मात आतां तरणाट्यां मदीं लेगीत ह्या दुयेंसाचे दुयेंती सापडपाक लागल्यात. याद दवरपाक त्रास जावप, कसले म्हत्वाचे निर्णय घेवपाक जमप ना, संवाद सादपाक अडचणी येवप ही कांय लक्षणां आशिल्ल्याचें स्पश्ट जालां. JACC आशियाच्या संशोधन अहवाला प्रमाण डिप्रेशनान आशिल्ल्या दादल्यांक काळजाच्या दुयेंसाचो धोको 1.39% आनी बायलांक 1.64% आशिल्ल्याचें दिसून आयलें. इतलेंच न्हय तर दादल्यां परस बायलांक स्ट्रोक, काळजाचें दुयेंस, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, एंजिना पेक्टोरिस आनी एट्रियल फायब्रिलेशनाच्या धोको चड आशिल्ल्याचें दिसून आयलें. तज्ञांच्या मतान बायलांच्या आयुश्यांत जायते बदल जातात, जाका लागून डिप्रेशन येवपाची शक्यताय आसता. WHO अहवाला प्रमाण संवसारांतले सुमार 30 कोटी लोक सध्या डिप्रेशनाचो त्रास सोंसतात. दादल्यां परस बायलां मदीं डिप्रेशनाचें प्रमाण 50% चड दिसून येता. दर वर्सा 7 लाखां परस चड लोक डिप्रेशनाक लागून आत्महत्या करतात. भारतांतूय ही समस्या नेटान वाडत आसा.